आंध्रे जाल्ले भिरांकू अपघातात नणन आनी भावजयांका जागेरूच मरण आयिल्लें जाल्यार प्रियांका खरभे हाची भयण सिद्धी शेटकार गंभीर जखमी जाल्ली। तांचेर बांबोळे उपचार सुरू आसतना ताका मरण आयिल्ल्यान गांवांत आनी खरभे तशेंच शेटकार कुटुंबाचेर दुख्खाची सया पातळ्ळ्या। सोमारा रातच्या वेळार वाळपयसान पुणे वचपी बस चलोवपाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो। ह्या अपघातान ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। ही बस वाळपयसान पुणेच्या एका कंपनींतल्या कामगारांक हाडपाक वताली। सुदैवान ह्या अपघाता वेळार बशीन कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी। कुडचडेच्या भाजप मंडळान अमित पाटकर आणि कुडचडेच्या रस्त्यावेल्यान भाजप सरकाराड केल्ल्या निषेधाचेर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। आयतारा काँग्रेसीन कुडचडेच्या रस्त्यावेल्या फोंडकुलांनी माती भरून वयल्यान शेण सारून भाजप सरकाराचो निषेध केल्लो। तशेंच रस्त्याक लागून थळावे आमदाराचेरूय आरोप केले। बांबोळेच्या सर्व्हिस रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा। ह्या रस्त्याचेर यो वच करप्यांक तशेंच कोमेकोत येवपी दुयेंत्यांक रस्त्याक लागून खूब त्रास सोंसचो पडटा। रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडटा। देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यान केल्या। फाटल्या 8 म्हयन्यांत गोंय पुलिसांनी 7.10 कोटी रुपया मोलाची घोळे वखदां जप्त केल्या। 2023च्या तुळनेत 30% वाढ जाल्ली आसा। अंदू वर्सा जानेवारी ते ऑगस्ट मेरेन पुलिसांनी 124 जाणांक अटक केल्या। तातूंत 43 गोंयकार, 12 विदेशी नागरीक आणि हेर भारतीय राज्यांतले एकूण 70 जाणांचो आस्पाव आसा। अंदू वर्सा घोळे वखदां प्रकरणाच्यो पुलिसांनी वट्ट 110 केसी नोंद केल्या। तातूंत 7.10 कोटी रुपयां परस चड मोलाची सुमार 162 किल घोळे वखदां जप्त केल्यात अशी माहिती उक्ताडार आयल्या।
जमतात आणि आपल्यापर्यंत रक्तदान करपाक जाय. रक्तदान करून आम्ही नकळतपणान जायत्या जाणांचो जीव वाटावपाक शकतात अशें मत भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष आनी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तामावडे हांणी उक्तायलें. कुडचडेच्या बस स्टँडाचेर सध्या बेकायदेशीर पार्किंगेची समस्या निर्माण जाल्या. बेकायदेशीर पार्किंग केल्ल्यान बस स्टँडावेले दुकानदार, बस धनी तशेंच बस चालकांक बरोच त्रास जाता. कितलेशेच दीस जाले बेकायदेशीर पार्किंग चालू आशिल्ल्याचे दुकानदार तशेंच बस चालक सांगतात. तशेंच हे समस्येचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचे तांचें म्हणणें आसा. काणकोण आदिवासींचो चवथी उपरांतचो गुड्डुलो उत्सव जालो. चवथी उपरांतले एकादशीक हो उत्सव सुरू जाता आनी दुसरे दिसा द्वादशीक भाकरी खावन ताची सांगता जाता. एकादशीची पुराय रात जागोवन बळी भिमाची गितां गायतात. आदिवासींनी ही परंपरा अजूनय चालू दवरिल्ली आसा. कोलकात्यातल्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांतले बलात्कार हत्या प्रकरणातले बळीचे नाव विकिपीडिया वेल्यान काडून उडोवचे असो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. हाचे आदीं 20 ऑगस्टाक सर्वोच्च न्यायालयान निर्देश जारी केल्लो. तरी लेगीत अजून मेरेन काडून नाशिल्ल्यान हे विशीं परत एक फावट निर्देश जारी केला. नुस्तेमारी खात्याचे जिल्हाधिकारी गणेश बर्वे हांणी फुटबॉलान जेटीच्या बोट धनिया वांगडा बसका घेतली. उपरांत सगळ्या टाकयांक उदकाचो पुरवठो करपी बोरवेलांची नुस्तेमारी खात्याच्या प्रयोगशाळेत चांचणी जातली. तशेंच फुटबॉलान जेटी नितळ दवरपाचो आदेश वल्ला हांणी दिला.
पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान चडांत गांव भायर काडपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नव्या मसुद्या प्रमाण इको सेन्सिटिव्ह झोनाक खणकाम आनी सैमाचेर हावळ येवपी प्रकल्प हाडपाक मेळचे नात अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. कामगारांक सतावपी सगळ्यो समस्या सोडोवपाक सरकार कटिबद्ध आसा. देखून कामगारांक रस्त्यार येवपाची गरज ना. एक न्ही तर 4 बसका घेवया पूण चर्चा करून विशय सुटावो करूया. सरकाराची दारां उक्ती आसात अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळांतले कामगारांक कामाच्या दर्जानुसार 4% आरक्षण पोलीस रान आनी उजो पालोवपी दळां दितले. तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यां भशेन खासगी कर्मचाऱ्यांकूय 4% जुरात सयत तांकां घराचेर रेंट दिवपाचेर विचार आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पणजे जाल्ल्या विश्वकर्मा जयंतीच्या कार्यक्रमा वेळार सांगलें. पंचायत आणि पालिकांनी घराघरांनी वचून ई-वेस्ट पोरणे कपडे आणि रद्दी एकठांय करची मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आवाहन केलां. स्वच्छता ही सेवा ह्या उपक्रमा खाला आयोजित केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. सदांच मागणी करून तशेंच निवेदनां दिवन लेगीत प्रशासनान उदकाची समस्या सुटावी करूंक नाशिल्ल्यान तिरकल्ले हणजोणकारांनी म्हापशेच्या उदका पुरवण खात्याचेर घागर मोर्चा लायलो. उदकाची पुरवण नेमान जायनाशिल्ल्यान लोक सामके बेजारल्यात. फुडल्या 15 दिसां भितर उदकाची समस्या सुटावी करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. पाळी 70 घसघसाचे ट्रॅकिंग गेल्लो विद्यार्थी पडून जखमी जालो. घडणुकेची म्हायती मेळटकीच वाळपयचो उजो पालोवपी दळांक मजती खातीर धांव मारली. ताका उपचारा खातीर वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत भरती केला.
कांसव संवर्धन मोहिमेक ह्या वर्सा पोरू परस मोठें यश. ऑलिव्ह रिडले कांसवांनी ह्या वर्सा गोंयच्या दर्यावेळेर रेकॉर्ड ब्रेक म्हळ्यार 45,493 तांतयां घाली. नव्या बोरी पुलाची गरज आसाच. मूळ प्रस्तावा प्रमाण नव्या पुला खातीर लोटलेची 1,20 लाख जमीन संपादन करपाचे आशिल्ले. मात आतां फक्त 75,000 मेरेन जमीन ताब्यात घेतले. गांवचे लोक नव्या पुलाच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात गेल्यात. देखून राष्ट्रीय हरित लवादाक पाळो दिवनूच बोरी पूल बांदतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेर उलयलो. माड्डो वाठारांतल्या एका सांत चलयेचो विनयभंग केल्ले प्रकरणात वीज खात्याचो कर्मचारी लक्ष्मण बोरकाराका पुलिशेन अटक केली. 5 दिसां पयलीं एका चलयेचो विनयभंग तांणी केल्लो. तांच्या उपरांत संबंदीत चलयेचे आवयन म्हाड्डोळ पुलिशेर कागाळ नोंद केल्ली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी तपास मडकयच्या लक्ष्मण बोरकाराक पॉक्सो कायद्या अंतर्गत अटक केली. फुडलो तपास सुरू आसा. कर्णावलेच्या तळेबांद वाठारांत थळाव्या लोकांसयत शेतकारांनी पारंपारीक बंधार बांदपाचें काम सुरू केलां. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या बंधाऱ्याक लागून जमनींतल्या उदकाची पातळी वाडटा तशेंच तांकां बरे प्रमाणात नुस्तें मेळटा. देखून शेतकामाचो हंगाम सोंपले उपरांत ह्या नुस्त्याचो लिलाव करता अशें थळावो जॉन बरेटो हांणी सांगलें. बंधाऱ्याच्या बांदकामाच्या वावरांत पंचायतीन आमकां मजत करची अशी मागणी थळावे करतात. हरवळे पंचायतीची वेंचणूक 20 ऑक्टोबराक जातली. 1 ते 9 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज भरपाची निमणी तारीख आसतली. तशेंच 21 ऑक्टोबराक मतमेजणी आसतली. अजून मेरेन आचारसंहिता लागू आसा. ऑब्झर्वर म्हणून डेप्युटी कलेक्टर आसतलो अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलत हवालदार हांणी दिल्या.
दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या एलडीसी नोकर भरतेत घोटाळा जाल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईन केला. दिवचल पॉलिटेक्निकाच्या प्राचार्याक गाजर दाखोवन एलडीसी पदांचे भरते खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेचो निकाल 4 फावटी बदलल्याचें विजय सांगता. ही नोकर भरती रद्द करची ना जाल्यार कोर्टाक वतलो अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या. मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिवपाक मोठे मन आसचें पडटा, जे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आनी अतिशी मार्लेना सिंग हांकां मुख्यमंत्री पद दिवन दाखयलां. येवपी वेंचणुकेंत दिल्लीची जनता परतून आप पक्षाकूच वेंचून दितले. राजकारणात घेतिल्ल्या धाडसी निर्णया खातीर गोंय आपाचो मुखेली अमित पालेकारान अरविंद केजरीवालांचें अभिनंदन केलें. अतिशी मार्लेना दिल्लीची नवी मुख्यमंत्री जाली. आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या नावाची शिफारस केली. केजरीवाल आणि मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी सोबत घेतली. व्हडल्या आवाजात म्युझिक वाजोवपी क्लबांची पळोवणी करपाचो निर्देश कोर्टान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिला. तशेंच पळोवणेचो सविस्तर अहवाल सादर करपाची सुचोवणी कोर्टान पीसीबीक दिली. दुसरे वटेन खासगी बसवाल्यांकूय स्मार्ट सिटी बशी चलोवपाक मेळटले. खंय जम्मू काश्मीर 10 वर्सांनी पयले खेपेक मतदान करपाक सज्ज. सुमार 7 जिल्ल्यांनी विधानसभा वेंचणुकी खातीर मतदान जातले. ऑगस्ट 2019 कलम 370 रद्द जाले उपरांत जम्मू काश्मीरात हे पयले विधानसभा वेंचणूक आसतले. पयल्या टप्प्यात वट्ट 23,27,580 मतदार मतदान करपाक पात्र आसात.